sacramenta cardia ya bidara raulai yeresnara Bapa Jakubora Somer ubantale kaisa आमची भेटैताव गायना स्वाधीन sacramenta स्वाधीन sacramenta स्वाधीन sacramenta आमका पासावन रावलाय तुझी देव चौकासाय आमची दुकां पुस्ताय तुझे सशीन धावून येताव आमची बेजाराय सांगताव स्वाधीन sacramenta स्वाधीन sacramenta स्वाधीन sacramenta हातूंच आमचो विशेव वादळा मोदलो जीव रागताय तूं आमचो देव उसंबोळ दर्यान पैन करताव तुजेर सौम्या पातेवन रावताव स्वाधीन sacramenta स्वाधीन sacramenta मोगाच्या भाव भयणींनो, तुम्ही आज बुधवारचो दीस जावन आसा. ह्या दिसा हांगासर 3 गणितां चलतात. पयलें साक्रामेंताचें लेसोन आराधना जेजुचे आशिर्वाद, दुसरें पालखी नवें, तिसऱ्यान बलिदान सारकें बलिदान पिण्याची तुमी बाजून खायल्यात. तुमी जेजूची भक्ती काम जावन आसात, देवाची भक्ती करपाक आसात, पालखीची भक्ती करपाक आसात. तुमचें घर सोडून तुमचो वेळ तुमच्या कामाचो वेळ सोडून हांगासर जेजूचा वांगडा खावन देवाचे आशिर्वादान तुमचे सर कश्ट भोगणां वरां कश्ट समर्पण दिवंक हांगासर आयिल्ले आसात. वार्त दाखोवंक तुमी आयिल्ले आसात. तुमची मागणी देव आयकून दी म्हणून आमी आतां मागया. आज ह्या आराधनांचो विशय जावन आसा जेजू सर्गींचो वैज जावन आसा म्हणून.
पिडेस्तां खातीर विशेष करून मागचें ह्या आराधनांत आठापून आसा. देखून आमी आमच्या कुटुंबांत ताच्या सर पिडेस्तां पासत, आस्पत्रेंत ताच्या सर पिडेस्तां पासत, संवसारांत ताच्या सर पिडेस्तां खातीर आमी मागया. तुमचे मदें कोणीय पिडेस्त आसात, पवित्र सभेच्या मालगड्यांक तो आपोवंक धाडूं. ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागूं. भावार्थान केल्लें मागणें पिडेस्ताक बरें करतले आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आदारलेलीं खंयचींय पातकां आसात तर तीं पातकां जावन ती ताका बोगसाणें मेळटलीं. जाकोबचें पत्र जावन आसा. वै मोगाच्या भाव भयणीनो, पिडेस्तां खातीर मागूंक पवित्र पुस्तकच आमकां उलो दिता. पिडेस्तां खातीर मागूंक पवित्र मिसाचें बलिदान, पवित्र मागणी आनी विशेष करून पवित्र साक्रामेंताचें आराधना भोव फळादीक वांटो जावन आसा. आमच्या समाजांत आज जायतो लोक विविध पिडेन आसा. आमच्या कुटुंबांत विविध लोक पिडेन आसा. तांकां मागणेची गरज आसा, भलायकेची गरज आसा. भलायकेचो दैवीक वय जावन आसा. जेजू लागीं पिडेन आसलेल्या सर्वांक बेगीनच बरी भलायकी मेळच्याक आनी तांची जतन घेवच्या दाक्तरांक नर्स आनी आस्पत्रेच्या सिबंदी पासत आमी मागया. सांगतास आमकां आनी आमच्या मोगाच्यांक येदोळ बऱ्या भलायकेन सांबाळिल्ल्या पासत देवाक दिनो आसुया. अर्गां स्तुती आमी पाठोवया. आमकां आनी आमच्या मोगाच्यांक दिल्लें बरें भलायके पासत देवाक अर्गां दिवंक आनी पिड्या शिड्या दोस्ताना केदाळय खंयसरी हें साक्रामेंताचें आराधन भावार्थान करून देवाचे कृपेन भलायकी परत फाटी जोडूंक आमी प्रयत्न करया. साक्रामेंतांत आमकां सदां राखून आसच्या जेजूक आमचे मदें आपोवन ताका आमी हसया म्हणून गीत जेजू म्हज्या देवा म्हज्या राया. Hymn number D73. जेजू मुझा देवा, जेजू मुझा राया, जेजू मुझा जीवा, मुझा देवा, मुझा सर्वा. कोई सर्वो सोदून करो उजवाड, तुझे लागी आसा सोमिया, म्हाका जिवीत दिवचे उद्धार. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जीवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. कैसर वसो सोदून करो मायबा, तूच इश्ट म्हजो सोमिया, तुजो मोग म्हजो उस्वार. जेजू म्हज्या देवा,
सर्वसो सोदून बरी भलायकी तूच वैस म्हजो सोमिया गुण कर म्हाका बेगीन जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा मोगाचेनो तुमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तां पासत मागोवंक आनी आस्पत्रेंत आसच्या पिडेस्तां पासत मागोवंक तशेंच तुमी ओळखूंचे सर पिडेस्तां पासत मागोवंक मौनपणी मागोवंक ह्या सक्रामेंताच्या वेळार हांव तुमकां उलो दितां हांव तांचे पासत मागतलो प्रार्थुया भोव पवित्र येवक्रिस्तांत खरोच हाजर आसच्या आमच्या स्वादीक जेजू ह्या पवित्र उंड्यांत तुजें हाजेरपण आमी भावार्थान पातयेता आनी तुज्या ह्या मोलादीक जण्या पासून तुका आमी अर्गान पाठयता दिन वाचता आमकां जिवान भरूंक आनी आमचो आत्मा भलायकेवंत आसूंक तुजेंच मांस आनी रगत आमकां तुवें आत्मी खाण जावन दिलाय त्या पासून तुका अर्गां दिता तुज्या मोगा आनी साक्रिफिसा पासून तुका आमी हर्शिता आनी वंदिता पिडेस्तांचो विशेश मोग आनी दया आसलेल्या तुवें तुज्या 3 वर्सांच्या परगट जिणेंत भावार्थान तुज्या लागीं आयलेल्या हर एकल्याक ताचे पिडेंतलें तांकां गूण केलें आजून पिडा आनी कश्टा वेळी भावार्थान तुका उलो मारतल्या हर एकल्याक तूं पावताय आश्चर्यां करून कोणेंय गूण करूंक जायना तसली पिडा तूं गूण करताय तुजे दैवीक शक्तीन गूण करूंक जायनासली तसली पिडा ह्या संवसारांत खंयचेय ना तरी आमचो अस्कत भावार्थ तुवें दिवचें हें मोलादीक देणें जोडूंक शकना जायते फावटी ह्या संवसाराच्या पंडितां लागीं गेल्या शिवाय कुडी आत्म्याची पिडा गूण करच्या दैवीक वैजा तुजे लागीं येवंक आमी सलवल्या तरी आमकां तुवें जायत्या मारेकार पिडेंतलें राखलें आनी सांबाळलें आनी बरे भलायकेन सांबाळला देखून तुजो काळजांतावन आमी उपकार आटयता आनी विविध पिडेक लागून आसच्या जायत्या आमच्या भाव भयणी पासत तुज्या लागीं मागोवंक आमी तुज्या लागीं तुज्या पांयां लागीं समोर आसा येवक्रिस्तांत तुवें आमकां दिवच्या तुज्या मोलादीक सांगतपणां आनी भरवशा पासत तुका आमी अर्गां होगळाप दिता आनी स्तुती करता आनी सदांकाल तुज्या लागीं आमी मागता आमेन आराधनेची मागणी आमी जेजूक समर्पया तुमची जबाब जावन आसा आमी तुका आराधन करता आमी तुका आराधन करता उंड्या रुपार खरोच हाजर आसच्या दैवीक वैजा सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता 10 कोटकरांक गूण केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता केप्प्यांक आयकशें केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता मोन्यांनी उलयशें केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता थोंट्यांनी चलाशें केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता मेल्ल्यांक जिवंत केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता शतपतीच्या चाकराक गूण केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता जायराच्या दुवेक गूण केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता पेद्रूच्या सासूमाईचो ताप गूण केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक गूण केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता जल्मान कुर्डो
बातिमोवाक दीस दिल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता आर मारल्याक गुण केल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता विधवीच्या पुताक जिवंत केल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता देंवचाराच्या बदपसंतले गुण केल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता नालकुतीच्या तिच्याक बरें केल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता वादळांतल्या शिसांक बचाव केल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता आकुडलेल्या हाताच्याक बरें केल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता के नजरतंतल्या पिडेस्ताक गुण केल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता कानागार स्त्रियेची दिवेच्यो जवचार दावडयल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता बेतसायदाच्या कुरड्याक दिश्ट दिल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता भुरग्याच्यो देंवचार सोडयल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता लाजराक जिवन केल्ल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता आता आमी आनी एक गीत गावया D14. तुम्या बरवसो तुमचो म्या बरवसो तुमचो म्या बत्रसलो रक्षक दैदिवसो जी येजूजान दैदिवसो बेना कसलेच अंकारा जाल्यारी वारे वादळ भोवती उठल्यारी फांकय उजवाडतय मोजे तुझे सोम्या बरवसो तुझो म्या बरवसो तुझो म्या बरसरो रक्षक दैदिवसो जी येजूजान दैदिवसो एक सुरोतर भयणार आवाजल्यारी कांटे कुंटे कितले मेळ्यारी दिश काडचो ना केदीच तुजे वयली वाट बापा थंय वर पावची तुमचो म्या बरवसो तुमचो म्या बद्रासरो रक्षक दैदिवसो जी येजूजान दैदिवसो मोरना कित्याक तर हांवें भियेवं जाय कश्टा वावटी कित्याक तोसोंक जाय तुजे दवरल्यार बरवसो म्हजो सासणीक जिवीत जोडटलो तुमचो म्या बरवसो तुमचो म्या बद्रासरो रक्षक दैदिवसो जी येजूजान दैदिवसो मोगाचे न्हू आतां आमी देवाचे उतराचें म्हत्व कितें म्हूण मौनपणी नियाळ करया मोगाचे न्हू मनशा जिवितांतल्या
खंतीक आनी दुखाक पिडेक जायतीं कारणां पैकी एक प्रमुख कारण पिडेस्त जावंक कोणी आशेना तरी पिडा कोणायकीच सोडिना. जोपड्यान जियेतल्यान थावन रावडेरान जियेतल्याक रायाक पर्यंत ती दोसता. पिडा वेगवेगळ्या थराची आसा. एकाचेर जैत वतना आनेक पिडा सुरू जाता, दोसता. थोड्या पिडेंक वखद आसा तरी कितलेशा पिडेंक वखद नासतना मनीस मरता. कोरोनाच्या वेळार मी पळयलें, आर्थीक परिस्थिती बरी आसल्यारी, पयशे जुडो आसल्यारी बरे आस्पत्रेक वचूंक बेगीनच भलायकी पाटी जोडतात. पूण जायती आर्थीक अडचणीक लागून असायक जावन जीव होगडायतात, लोक मरण पावतात. अनेक वाटेन बऱ्या मनाचे जायते सामार्यागार खबर मेळटच गरजेवंत पिडेस्तांचे कुमकेक धांवतात, दुडवांची कुमोक ते दितात आनी जीव वाचयतात. कितलेशे फावटी जोडलेले सकट दुडू आस्त आनी घर सयत पिडेक लागून होगडावन वाटेर पडलेले आसात. तरी पिडा आयलेले तक्षण कसलोय त्याग साक्रिफीस करून जैत मनीस ताका बचाव करूंक प्रयत्न करता. हें आमच्या कुटुंबांत आमी भोगता. देखून भलायकी देवान दिल्लें मोलादीक देणें जावन आसा हें आमी स्विकार करूंक जाय. तें दुडवान वा अधिकारान आपणावंक साध्य ना हें सत आमी जाणा जावंक जाय. देवान मात्र आमकां बरें भलायकेन सांबाळयत. कितलेशे फावटी फेमस डाक्टरांनी सयत हात सोडतना खऱ्या भावार्थान केल्ल्या मागण्यान भलायकी फाटी जोडलेले कितलेशी दाखले आसात. देखून पिडेतावन सुटका जोडूंक आनी भलायकेन आसूंक फकत संवसारांत आसच्यो वाटो पावनात. आमी भलायकीचे दाताराक देवाक हाक बोब मारूंक जाय, ताचे लागीं मागूंक जाय. देखून आमची सर मागणी पिडेस्तां पासत हे आराधना वेळार देवाक समर्पीत करया. सांपावलून रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अवसर 5:12. एका मनशा वरवीं संवसारांत पातक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मरण आयलें. अशें सर मनशांनी पातक आदारलें जाल्यान मरण सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलें. अविधेयपणाच्या पातका पयले सुरविल्ल्या मनशांक परिपूर्ण भलायकी आसली. देवाच्या मोगा जतनेन थावन भायर गेल्यार मरतली म्हणून ती जाणा आसली. तरी देवा विरोध केली आनी ख्यास्त मागून घेतली. आजून मनशाची भलायकी बिगडूंक देवा आनी पेल्या विरोध करचें हर एक अविधेयपणाचें पातक कारण जावन आसा. देखून आमी देवाक विरोध जायनासतना रावूंक आनी हेरांक विरोध जायनासतना रावूंक प्रयत्न करया. तर पिडेंतली सुटका जोडूंक आमी कितें करूंक जाय? पयलें, देवा पेल्या आनी प्रकृती लागीं राजी जायचें. बलात्कार अविधेयपण सांडिचें. दैवीक सतां आनी मौल्यां पाळीचें. तवळ क्रमेण पिडेशिडेंतली सुटका आमकां खंडीत मेळटली. हें सत इसाया प्रवादी आनी जुवांक केल्ल्या उगडापणांत आमी समजून घेवयेत. दुसऱ्यान, भलायकी शेतांत कितें बरें आसा ताचो उपयोग करून काणयोवंक जाय. भलायकी आसलेल्याक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसची पिडेस्तांक. माथ्यो अवसर 9:12. तशेंच उत्पत्ती पुस्तक भलायकीची जतन घेवंक नेमलेल्या व्यक्ती विशयांत उल्लेख करता. सुवार्थकार लूक वैज आसलो म्हणलें कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत खात्री करता, आमकां कळून येता. बोगसणें हर एक पिडेक फाटल्यान मनशाची निर्लक्षा, बेजबाबदारी, पातक, अविधेयपण
अशीर मनोभाव प्रकृतीचेर आमी आनी पेल्याचेर केल्लो बलात्कार खोटेपण आत्मीक जिणेंतली चुकीदाड कारण जाता. हाका कारण जाला तांकां बक्षी म्हणून जेजू लागीं आमी मागया. आतां आमी सक्रामेंताचें बेसांव घेवन घेवया. कंटार प्रार्थुया. ये देवा, विचित्र साक्रामेंता खाल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमच्या थंय आमी भोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी बान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. Pagewon Padre Pio Baba, प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा. सलच्या कामी देखीन तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ वाटे विदे पोणासो पर्व सडलोय. फ्रांसिस्का स्पिरितान जियेव सदा कोर्साचो कुरो सोडलोय. भाग्यवान पाद्री पियो बाबा, प्रकाश बरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बाबा. सलच्या कामी देखीन तुझ्या
सांपियो आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पावजावचे खातीर देवा तुवें कापुचीन याजक सांपाद्र पियो तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट थरान वांटेली जावची वर्तें भाग फावो केलें. ताचे विनंतेन कितें हांव अत्रेकून मागतां ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवनपणांचे महिमेंत पंचवी कृपा तूं आमकां फावो कर. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुची सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नोहान मरे कुटुंब बरले सुमी तुजे सांगता श्रेम तातून सदैवान सदैव फोट जगुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आतां आनी सदां सर्वदा आमीन. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटले बळे आनी तुमकां उक्ते जातले. आपले हांव बळयता सोदता आनी मागता आनी ते म्हाका मेळाशें कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कुटुंब बरले सुमी तुजे सांगता श्रेम तातून सदैवान सदैव फोट जगुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आतां सदां सर्वदा आमीन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपात येता. तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुम्ही मागल्यार म्हजो सगळींचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजे नवी मागता ते म्हाका फावो कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कुटुंब बरले सुमी तुजे सांगता श्रेम तातून सदैवान सदैव फोट जगुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आतां सदां सर्वदा आमीन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपात येता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सराशी नात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत पुरवोसो म्हाका आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कुटुंब बरले सुमी तुजे सांगता श्रेम तातून सदैवान सदैव फोट जगुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आतां सदां सर्वदा आमीन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपात येता. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्या आमचे तुका साथ दिव. आमचे निर्भाग्य पातक्याचेर तुजी काकूळ दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या केसरी दुलोभी काळजा मारिफात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमरणे काकुतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतानी बरोवशा तुका आमी मागता. आमी परदेशी वयची बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसतना अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता. तर तो आमचे शेकाये हे तुजे काकुतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव पड जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोभी ओंकारी मरिये. हांगा सभारान इथे सावन दिल्लीं आसात. आमी देवाक ती समर्पीत पाजपी मुखांतर देवाक आमी समर्पीत करया. एक काम फावो जावचे खातीर आनी एकोमोडेशन फेसिलिटी मेळचे खातीर मागून आसात. एकल्याचें घर व्हड करूंक मागून आसात.
म्हजें नांव जयसन. तो एग्जामान बरोवन आसा, बरें पास जावचे पासत मागून आसा, ताचे खातीर आमी मागया. म्हजें नांव रिशोन फेर्नांडीस पियुसींत आसा, बरें शिकूंक मागून आसा. म्हजें नांव सियोन लोबो 10th आसा, एग्जामान पास जावंक मागून आसा. 65 प्रायेचो एक ड्रायव्हर मागून आसा बिजयचो. ताका ब्लड प्रेशर आसा, बरी भलायकी मेळचे पासत. आमच्या कुटुंबांत सर सांद्यांक बरी भलायकी मेळचे पासत मागून आसात. बरी भलायकी मेळचे पासत आनी एक व्यक्ती मागून आसा. ब्लड प्रेशर तावन बरी भलायकी मेळचे पासत आनी एक व्यक्ती मागून आसा. वी आर प्रेयिंग फॉर यू टू क्लियर ऑल आवर डेट्स. तांचे रीण फारीक जावचे पासत मागून आसात. एकल्या स्त्रीयेक कोंकणी मेमरी पॉवर येवचे पासत मागून आसा आनी सत्यसमा देवाक समर्पीत करया. विजा मेळचे पासत, एपॉयंटमेंट मेळचे पासत, पोलंडांत विजा मेळचे पासत मागून आसात, तांचे खातीर मागया. काम मेळोवंक मागतात तांचे पासत आमी मागया. सांत पियो खातीर सान आंतोनी कडेन मागून आसात. मेळिल्लो उपकार मेळ्ळ्या पासत ताका अर्गां दिवन आसात. ही सर ते सवां पाद्र पियो मुखांत्र देवाक समर्पण दिवया. आनी म्हणया, सांजुजे जेजूच्या पोसक्या बापा आम्हा पासत विनंती कर. लजीन सापियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सापियो आवय बापायक कालतो जावन चल्लेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सापियो कश्टान वरांत थिरासाण सांबाळलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सापियो फ्रांसीस आसिसाच्या पाटलावदारा आम्हा पासत विनंती कर. सापियो कापुचीन उर्तीच्या अलंकारा आम्हा पासत विनंती कर. सापियो सोम्याच्या पाशावांच्या घायांनी नेटयलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सापियो एवकरिस्ता थंय भक्तीन भरलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सापियो कुमसाराच्या साक्रामेंता मुखांत्र बापाची काकूट दाखयलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सापियो विजयपणाच्या आदर्शा आम्हा पासत विनंती कर. सापियो मागण्यान तिरासाण सांबाळलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सापियो तुझ्या शांतीपणांत खालतो जाल्ल्या आम्हा पासत विनंती कर. सापियो सर याजकांक आदर्श जाल्ल्या आम्हा पासत विनंती कर. सापियो आत्म्याच्या बचावे खातीर वावुरला आम्हा पासत विनंती कर. सापियो पिडेस्तांक भलायकीच्या दायजा आम्हा पासत विनंती कर. सापियो गरजेवंतांक तक्षण पावच्या आम्हा पासत विनंती कर. सापियो तुका उलो मारतल्यांच्या भरवशा आम्हा पासत विनंती कर. सापियो आम्हा समेसाच्या आदारा आम्हा पासत विनंती कर. सापियो आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया हे देवा तुझे सेवका सापियोक समर्पित जिणेक आपोवणें दिवन विविध कुटपे देण्यानी भरलोय आनी भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसाच्या शेतांत क्रिस्ताच्यो याचक जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत तिरासणेन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जिवंक आमकां तुजी कुटपे देण्यानी भर म्हणून आमी मागता. हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या मार्फत आमीन. आशिर्वाद. सर्वेस्वर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. आमीन. सर्वेस्वर आपल्या मुखमाडाचो प्रकाश तुमचेर फाकों आनी तुमची दया करूं. आमीन. सर्वेस्वर तुमी सापियोचेर दवरलेले भक्त मानून घेव आनी तुमची मागणी फळादी करूं. आमीन.
वाजतावन अर्गादिता तुका नावाटेल्या सोमिया तुका दिन वाजतेल्या दनिया आता जेजू संगी भेटता मी भली मानून घे म्हण परता मोगाचे न्हू मिसाची त्या सवां हे प्रिय आसात फॅमिली सोल्स सोल ऑफ स्टॅनी चार्ल्स डिसोजा by Asha D'Souza. Special intention to Saint Father Pio by Gracie Fernandez. Thanksgiving Mass by Norman Medisa. Soul of Mary Rodriguez, Philip Pinto and family. Thanksgiving to Saint Pio by Leo Montero. Thanksgiving to Saint Pio by Nigel Montero. Thanksgiving to Saint Pio by Alban Rodriguez. Thanksgiving to Saint Pio, Melvin Anita D'Souza. Thanksgiving to Saint Pio by Desma. Thanksgiving for Safe Journey of Children by Jacinta Ferrao. Thanksgiving birthday of Lawrence Pereira by Mabel Pereira and family. Souls in Purgatory and Needy Souls by Mabel Pereira and family. Thanksgiving to Saint Padre Pio by Inol D'Souza. Thanksgiving Mass by Alvin Jyoti Rosario. Thanksgiving to Saint Padre Pio by Anna Thakur. So that's our Dhamaka Doria, Misavadar, that's our Pasot Ami Makia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपान देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचे पयल्या वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें जावन आसा आनी तो आमी राया विशांत आयकता. आनी दावीद राय सलमो राय आमी जाणा पोरण्या तेस्तामेंतांतले राय जावन आसात आनी मेल्किजेदेक एक राय जावन आसा, जेजू एक राय जावन आसा आनी क्रिस्तरायाच्या आराधनाच्या निमाण आयतारा दीस आमी क्रिस्तरायाची परब चलयता. जेजू राय म्हणून मानूंक येता आनी ताका मान करता. आयच्या वांजेलांत मार्काचो वांजेल जावन आसा. जेजू भलायकी दिता, पिडेस्तांक बरें करता. ह्याच विसांत आमी आयच्या साक्रामेंत आराधना वेळार नियाळ केल्लो आसा, मागणें देवाक समर्पीत केल्लें आसा. जेजू आमचो श्रेश्ठ वैज जावन आसा, देव आमचो श्रेश्ठ वैज जावन आसा. तो आमकां कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी दिता. मिसा वेळार चड करून आमी कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी जोडूंक प्रयत्न करया. आनी देवाच्या उतरा विरोध आमी केल्या सोर चुकी खातीर पातकां खातीर देवा कडेन बक्षणे मागून नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव जोरान सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या सदांच वारी सगळ्या देवतांक आमी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना करता हांव. सर पदवीदार देव आमची काकूळट कर आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सटण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन.
प्रार्थोया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्ग आनी संवसार तूं चलयताय. तुजे कृपेचें प्रार्थना दयेन आयकून घे. तुजे परजेची प्रार्थना दयेन तूं आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फोव कर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससना. आमेन. हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, हो मेल्कीसेदेक सलेम गांवचो राय, सांगातास परमोन्नत देवाचो याजक, दुस्मान रायाक पडावकन पाटी येताल्या अब्रामाक तो मेळूंक गेलो आनी ताचे ताणें आशिर्वाद गेलो. ताकाच ते अब्रामान आपणा लागीं आशिल्ल्या सगळ्यांचो दांत एक वांटो दिलो. मेल्कीसेदेक नांवाचो पयलो अर्थ नितीचो राय म्हण, दुसरो अर्थ तो सालेम गांवाचो राय देखून शांतीचो राय म्हण. ताच्या बापायचो वा आवयचो वा पुर्वजांचो सयत चारित्रीक दखलो ना. तसो जल्म केदाळा जाल्लो वा केदाळा अंतरलो हेय आमी नेनाव. तो देवाच्या पुता बरी म्हणयेत. तो ससनाक याजक. मेल्कीसेदेक सारको अनेक याजक नेमाक जाला जाल्यार हो सगळो विचार आनीकी स्पश्ट जाता. हो रक्तमासाच्या नियमाक सरी जावन याजक जाल्लो न्ही, बगार नाश करूंक जायनातल्या जिविताचे पदवेन याजक जाल्लो. पळयत पुस्तक रुजवात दिवन म्हणटा, तूं ससनाक याजक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोदकार. वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. मुझा सम्या सर्वेस पोरान सांगले, बोस्त मुझा उजव्या पडावकन तुझ्या वैरी, तुझ्या पायांतळा हांवें घालीस. वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. तुझे रजवटकेची पदवी सियोनाता, सर्वेस्परा तुका दितलो म्हणून, तुझ्या दुश्मनावर राजवट चलय. मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. पवित्र तुका पदवी लाभलेल्या दिसा, तुजी परसा संतोषान तुजी सेवेक लागतली. पांत्याच्या दोवा बरी हांव तुका जल्म दितलो. मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. जेजू सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगडतलो आनी लोकां मदली सर्व इतरांची पिडा शिडा गुण करतलो. हालेलुया.
सवे आसो तुमचे सवे आसो सामार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या आमचो कायदो साबता दिसा कितें करूंक फरमायता एका मनशाचो जीव वाटावंक वो जीव काडूंक जेजू परत्यान एक फावटी सिनोगोगांत भितर सरलेल्या वेळार थंय आंकुडलेल्या हाताचो एक मनीस आसलो. तेणें साबता दिसा जेजू काय ताका बरो करीत काय म्हणून पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक म्हूण थोडे जाण परत करीत आसले. जेजू आंकुडलेल्या हाताच्याक म्हणालो उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आसलेल्या लागीं ताणें विचारलें आमचो कायदो साबता दिसा कितें करूंक फरमायता बरें करूंक की वायट करूंक एक मनशाचो जीव वाटावंक की जीव काडूंक. पूण ते वगेच रावले. तवळ रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली. कित्याक तांच्या काळजाच्या दारुणये खातीर तो खंतीभरीत जालो आनी आंकुडलेल्या हाताच्याक तुजो हात लांब सोड म्हणालो जेजू. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताचो हात सारको बरो जालो. तितल्यार फारीजियो भायर गेले आनी हेरोदी पक्षेच्या जाणां संगी मेळून जेजू कसो लगाड काडचो म्हूण मतलब करूंक लागले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भाव भयणीनो सुरवेर तुमकां प्रस्तावनांत हांवें सांगलें हाचे पयलें वाचप हेब्रेवांच्या पुस्तकांतलें पत्रांतलें जावन आसा म्हणून आनी राया विशयांत आमी आयकतले म्हणून जेजू तशेंच आमचो श्रेश्ठ राय जावन आसा म्हणून आमी ताका मान करता. देखून राया विशयांत समजणी घेवचे पासत एक प्रेरण दिवचें घडयता तुमचे मुखार दवरूंक खुशी व्हरता आनी तें अशें आसा. एक गांवांत एक राय आसलो आनी तो बरो राय आसलो. दयाळ राय जावन आसलो, मोवाळ राय जावन आसलो, उदार मनाचो जनरस किंग. देखून कोणीय येयल्यार तांकां खाली हातांनी धाडचो ना पूण दान धर्म करतलो आनी जानवरांत प्राणी पक्षी सुकण्यांक बरे भशेन तो पोसतलो. पूण ताका एक वायट संवय आसली, अवगूण आसलो, प्रॉब्लेम तेचे तें आसलें. तें कितें म्हळ्यार देवाचेर ताका बिलकूल विस्वास नासलो. बोवाळ उणो जावन आसलो. कोणेय तरी तांच्या धर्माच्यांनी समर्थीच्यांनी ताका प्रसाद दिलो जाल्यार तो तिरस्कार करतलो, तो विस्वास दवरिनासलो. अशें आसता एक फावटी दोग भाव ते दोग जाण व्यापार करूंक म्हूण ताच्या राजांत येतात आयले. पूण बिजनेसांत तांकां लॉस जालें, पयशे मेळूंक ना आनी आसले पयशे चोरांनी चोरून मेले खंय. अखेरीक ते कुमोक घेवचे पासो तो रायासन आयले आनी कुमोक विचारून म्हणाले रायनो तूं दयाळ उदार बऱ्या मनाचो म्हणून आमी आयकलां. देखून आमचो जुड पुरा चोरांनी चोरून मेला. दया करून आमकां तुजी कुमोक कर, आमकां थोडी कुमोक जुडवांची कुमोक गरज आसा म्हणून विनंती केली. रायान ह्या दोगी भावांक उदारपणान 2 बॅगां भांगाराची चिलां दिली. तांकां संतोश जालो उदारपण पळोवन. आनी मालगडो भाव धाट्टू म्हणटात, मालगडो भाव रायाक म्हणालो कुमो केल्ल्याक तुका राया आभारी आमी जावन आसा. थँक्यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू न्ही, थँक्यू वेरी मच. उपरांत धाकटो भाव म्हणालो देवान हें बेसांव आमकां फावो केला, देखून देवाक अर्गां स्तुती हांव दिता म्हणून तो उद्गारलो. आतां हें आयकून रायाक राग आयलो, तापलो
हांवें तुमकां कुमो केल्ली देवान तुमकां कुमो करूंक ना तर कित्याक हांगा आयलात तुमी हांवें तुमकां कुमो केला आनी देवाचें नांव घेतात म्हणून इलो बेश्टायलें ताणें ताका उपरांत रायन कालें केलें हो देवाचेर पातयेता म्हणून नाका भूत शिकोवंक रायन सेवकांक सांगलें तुमी वसा आनी एक चील भांगार गुणयेन बरा आनीक गेटीच्या दरवाट्या तिके फुडें थंय दवरा म्हूण सांगलें आनीक पळया हें भांगार म्हालगडे भाव मेळचे बरी तुमी पळोवंक जाय म्हणून ताकीद दिली आनी गेटी भायर दवरलें आनी म्हालगडो भाव भायसून गेलो ताका खुशी जाली पयशे मेळ्ळे भांगार मेळ्ळे देखून मैदान कितलें सोबीत आसा सुंदर आसा विशाल आसा दोळे धांपून वशेत म्हणून तो दोळे धांपून मुखार गेलो आनीक वेताना ताका तें बॅग दिसूंक ना भांगाराचें बॅग थंय आसलें तें ताका दिसूंक ना मुखार गेलो जालें ताका भांगाराचें बॅग मेळना पूण फाटलो आनेकलो भाव ल्हान भाव फाटल्यान गेलो तो ताचे दोळे उक्ते करूनच गेलो ताका देवाचेर विश्वास आसलो देखून ताका तें बॅग मेळ्ळें ताका ताणें पळयलें ताका मेळ्ळें आनी ताका फावो जालें त्या व्हडल्या भावाक फावो जावंक ना हें देवान ताका दिल्लें बेसांव दुसरें बेसांव जावन आसा इतल्यार आनीक एक परिक्षा करूंक आतां ही खबर रायाक मेळ्ळी आनी हें धाकट्या भावाक मेळ्ळी म्हणून आमी प्रयत्न केलें जाल्यार ताका धाकट्या भावाक मेळ्ळी म्हणून खबर रायाक मेळ्ळी आनी एक परिक्षा करच्याक राय मुखार सरलो ताणें दुसऱ्या दिसा आनी कितें केलें म्हळ्यार एक कुंवाळकान गेलो कुंवाळो आनी त्या कुंवाळ्यांत पंपकीन म्हणटा कुंबळकाय तातूंत आनी इतलें भांगार भरलें आनी पॅक केलें काळांतलें बरी आनीक तें म्हालगड्या भावाक दिलें घे हें तुका म्हणजे गिफ्ट म्हणून कुंवाळो म्हणून ताका तितलें इंट्रस्ट नासलें ताणें वचून घेवन आंगडीच्याक विकलें घे तूं म्हाका पयशे दी म्हणलें ताणें पयशे दिले आनी हो घरा येयलो आनेकलो भाव धाकटो भाव त्या आंगडी गेलो आनी तें म्हाका जाय तें कुंबळकाय कुंवाळो म्हाका दी म्हणलो ताणें पयशे दिले आनी ते फाटीं ह्या भावा धाकट्या भावाक मेळ्ळें आनी तें उगडून घरा येवन उक्ते करून पळयतना तातूंत भांगार आसलें आतां भांगार आसलें आतां हें भांगार परत्यान धाकट्या भावाकच मेळ्ळें सगळीं एक मात्र दोगांकी मेळ्ळें बाकीचे 2 गिफ्ट ते रायान दिलें हें धाकट्या भावाक मेळ्ळें हो संपूर्ण देवाचेर पातयेवन आसलो देखून हें बेसांव ताका फावो जालें आनी रायाक खबर मेळ्ळी हें बेसांव दोनी एका गेलात म्हणून त्या जाल्यार तो पातयेलो देव आसा तुवें सांगचें सारकें तुका देवान बेसांव फावो केला म्हणून तो मानून काणगेलो मोगाचे भाव भयणीन हांवें तुमकां सांगलें बरें आयच्या पयल्या वाचपांतले नियाळ आमी करया नितीच्या आनी शांतीच्या राया विशयांत आमी आयकता पयल्या वाचपांत हिब्रेवांक बरयलें पत्र इतिहासाचे पानांनी पळयल्यार नितीन आनी शांतीन राजवट चलयल्या सबार राय आमकां पळोवंक मेळटात दाखल्याक सालमांव राय आसा अलेक्झांडर आमच्याच देशाचो राय अशोक राय अकबर हांणी आपल्या राजवटकेंत लोकां सांगता मोगान मैपसान आनी शांतीन जियेले मात न्हय लोकां खातीर थोड्यांनी आपलो जीव सयत दिल्ले दाखले आसात ह्या राया बरीच आयच्या पयल्या वाचपांत अनेक रायाचे उल्लेख आसा आनी तो राय जावन आसा मेल्किसेदेक आनी हो कोण हो एक सालेम गांवचो राय जावन आसलो आनी एक याजक देखून याजकाक वड दितना हाचो आमी उल्लेख करता तो दोनी जावन आसलो राय जावन आसलो आनी याजकी जावन आसलो देवाची सेवा तो करतलो होय आपल्या राजवटकेंत नितीन आनी शांतीन जियोंक आनी ताची शांती हेरां थंय वांटून घेवंक ताणें प्रयत्न केलें नव्या सल्ल्यांत जेजूक आमी राय म्हणून मेल्किसेदेकाक सरी करता आमी हो एक पोरणे तेस्तामेंतांतलो राय जावन आसलो मेल्किसेदेक जेजू नव्या तेस्तामेंतांतलो श्रेश्ठ राय जावन आसा याजक जावन आसा जेजू ह्या संवसारी नितीच्यो आनी शांतीच्यो राज स्थापन करूंक आयिल्लो मनीस जावन आसा आमकां सर्वांक पातकांच्या गुलामपणान थावन सुटका दिवंक तो आयिल्लो जावन आसा आनी ताणें चलयलें कशें भांगाराच्यो कुरो घाल न्हय सिंहासनार बसून न्हय बगार आमी आराधना वेळार आयच्या वांजिलांत नियाळ केल्ल्या बरी पिडेस्तांक भलायकी दिवचे पासत
बुकेल्यांक अचर्यांकन पूण खाण दिवचें पसत आनीक हेरांक सोर बरें करीत गेलो खंयचेय वांजेलांत बरयलें ना ताणें वायट केल्लें म्हणून ना एकच एक वायट ताणें केलें ना सर बरेंपण ताणें केल्लें आसा आनी देखून आमी ताका रितुरीच्या अखेरेच्या आयताराक नाल्कण्या आयताराक क्रिस्तरायाचो आयतार म्हणून आमी आचरण करता आनी जेजू क्रिस्त राय म्हणून आमी ताका मान करता पुरशांव चलयता आनी कितें कितें करता आनी तो न्हीद जावन आमचो राय जावन आसा आमचो याजक जावन आसा देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी डिजिटल संवसारांत आसा आमी जियेता नीत शांती सांत संबंदान मारेकार जाल्लें आसा मेणूकच म्हणना तितलें मारेकार जावन आसा देखून आमी ह्या संवसारांत अनितीच्या संवसारांत जियेता अशांतीचे संवसारांत जियेता सगळ्यांनी वॉर जावन आसा इज्रायलांत पळयलें आमी कितले सर झुजां जालीं वॉर जालें आनी कितले देसवाड जाली नाश जाले लोक मेलो आनी कितें पुराय जाल्लें आसा देखून आमकां जाय शांतीच्यो राय समाधानाच्यो राय आमचे आडळतेकडचे आमच्या भारताचे सर मिनिस्टर्स सरकारी सिबंदी लोक आनी आमचे कर्नाटक सरकारीचे सिबंदी लोक सर लोकांच्या बरेपणाक पासत वावरूंक तांकां प्रेरण सकत मेळोन दी म्हणून आमी मागया आनी आमी आमचो पात्र आमी खेळया आनी शांत समाधान आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत आमच्या फिरगेजेंत आमच्या देशांत आसूंक देवा लागीं आमी मागया आमेन. आनीक जावं तुका लांती काणीक पूण स्विकार कर बापा ओपून दिता दिन माशी काळजान तुका घाल बेसांव तूं तांचेर येता रोका दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या मनशाच्या वावरान केला गुंडो गोवांचो जावं म्हूण मागतां आत्मीक पोस्तो दिवचो खालसींता सारो साबरदाका फळांचो तेच परी कर एकवट आमा सर्वांचो दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सरपतीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निक्या पळसबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बलयेचो उडास धरून संभ्रम करता तितले पावटी आमचे सोडुणेचो वावर तूं चलयताय देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पुत्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताचे सवे सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवालें आनी ताच्या देवपणांत आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत व्हरून संवसाराक ताणें शांती जोडली देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक
शासनीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दरबारां सांगाती तुजें महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस परतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय 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 जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय, सर्गी तुका जय 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 जय, सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या अपवित्रपणांची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निजणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी शासनी कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळ तुका समर्पिता. जे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव कडेन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलो आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक तुमचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याजिक वर्गा बराबर तिका आपलीची मोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्ट गतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्त तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाच्या मागीर सांगाती, बागेवन जुझ्या तिच्या पती सांगाती, बागेवन धर्मदुतां, बागेवंत सांत पियो आनी आशिसीच्यो सांत फ्रांसीस आनी सांत क्लारा तुका मानवल्यान सगळ्या भक्त बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता
त्या जेजूतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सरवंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सूर पिडेस्त तांकां आमच्या मागण्या वरवीं देवाच्या शक्तीन भलायकी मेळचे पासत आनी तशेंच आमी आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजान शांती नितीन शांत समाधानीन माया मोगान जिवंक जाय जाली कृपा जेजूंचे केल्ल्या मागण्यांद्वारे जोडून घेवया. आमचे बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. श्रेष्ठ प्रासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशनात तकतलें आमकां तुज्या उजार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या बोर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी कोटन सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या न्हू माया मोगाचो घूर जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक पळयता हांव ती आमची जडती आनी केस हाडीन जावं पूण तुज्या काकुतीन आमच्या आत्म्या तशें कुडीक भलायकी आनी वकात मेळो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमीन. काळीज मोजे राखून आसाम सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसाम धन्या तुका सेवच्या अनकराच्या जिवितांत्या प्रकाश तुजो फांकय सर्गींच्या त्या जेवणाक तुज्या सोम्या म्हाका बसय काळीज मोजे राखून आसाम सोम्या तुज्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसाम धन्या तुका सेवच्या जिवी दिवच्या जीवदातारा जिवीत म्हाका लाभय संसाराच्या सोडवोंदारा सर्गार म्हाका पावय काळीज मोजे राखून आसाम सोम्या तुज्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसाम धन्या तुका सेवच्या काळीज मोजे राखून आसा
सौम्या तुझ्या येण्या हत्रेगान हांव लालेव नासा धन्या तुका सेवच्या प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एका सर्गीच्या उंड्यान दादूशी केल्लाय, तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सौवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निर्गमन गीत सोम्याची स्तुती बुकान J24. मोगाळ सांता पियो बापा, मोज्या सोम्यान म्हाका दिल्या उपकार तुजो हांव वाटयता. मजतेर तुज्या पात येता. गायेल्या काळजाच्या तूं वैजा, दरबोळ्या बावडाच्या व्हड दायजा. दैवीक प्रकाशाच्या येसंद्राव नमान तुका पियो बापा. गायेल्या काळजाच्या तूं वैजा, दरबोळ्या बावडाच्या व्हड दायजा. दैवीक प्रकाशाच्या येसंद्राव नमान तुका पियो बापा. प्राजिताचो संस्कार दिवन लाखो लोकांक बचाव केले. क्रिस्ताचे गाय कुडीर घेवन आल्ताराच्या मानाक पावलय. गायेल्या काळजाच्या तूं वैजा, दरबोळ्या बावडाच्या व्हड दायजा. दैवीक प्रकाशाच्या येसंद्राव नमान तुका पियो बापा. गायेल्या काळजाच्या तूं वैजा, दरबोळ्या बावडाच्या व्हड दायजा. दैवीक प्रकाशाच्या येसंद्राव नमान तुका पियो बापा. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी, आशीर्वाद दिव आमकां. San Padre Pio, आमपासून विनंती कर. बगेन कुसाचे कुरवेन ज्ञान आमचे देवा, आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमीन.